घर एक हें जाल्लें आसा, भिंत पडले. तुमी आयज पळोवपा आयिल्ले म्हणल्यार म्हाका दिसता तांकां खूब मदत गरज आहा. ना आतां आमकां कळ्ळें न्ही रामदास नायक हेंचे ते एक वॉल तेंची घराची फूल पडला तुमी पळयलें आसतलें. सो हांवें इमिजिएटली आमी डेप्युटी कलेक्टराक फोन केलो आनी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिला की इमिजिएटली तेंची कॉम्पेन्सेशन जे आसा ते तलाटीचो रिपोर्ट ऑलरेडी सकाळी त्यांनी इन्स्पेक्शन केलें तलाटीन, रिपोर्ट तांकां पावला, डेप्युटी कलेक्टराक पावतलो तो रिपोर्ट आनी इमिजिएटली डेप्युटी कलेक्टरान म्हाका सांगला कलेक्टर इमिजिएटली जाता तितलें बेगीन कॉम्पेन्सेशन तांकां दिवपाक आनी इवन तांकां समज शिफ्ट करपाक जाय हें सुद्दां कलेक्टर कडेन उलयलें आमी तांकां जाय जाल्यार तांकां शिफ्ट करपाक सुद्दां. सो तेणी सांगलां की तांचो एक रूम आसा त्या हेरींग, सो तांकां रावपाक रूम आसा. सो ते सद्या ती नाका म्हणलां शिफ्टिंगाचें, पूण तरी आतां आमी बेगीनच्या बेगीन कॉम्पेन्सेशन दिवपाक आमी ट्राय करता. सो जे हितून ते मोडला पळय ते कॉम्पेन्सेशन तांकां बांदपाक पावतले काय आनीक तांकां मदत जाय पडटली अशें दिसता तुमकां? ते हांव आतां कळटलें आतां अजून पर्यंत तलाटीचो रिपोर्ट फाल्यां कळटलें आमकां एक्झॅक्ट कितें तें त्या प्रमाणे आमी तलाटी इस्टिमेट करतलो कितले आहा ते. हय तलाटी इन्स्पेक्शन करून तो आपलो रिपोर्ट दितलो कितलो लॉस जाला ते आनी म्हणून ते फाल्यांच कळटले आनी फाल्यां हांव फॉलोअप करतलो फाल्यां सुद्दां आनी मिनिस्टर एसेंब्लीन आसा सो मिनिस्टराक हांव सांजचो सांगतलो आनी ते आमी फॉलोअप फाल्यां करतलो. म्हणजे जाता तितल्या बेगीन तांकां हेल्प मेळटली. बेगीन दिवपाक आमी ट्राय करतले आनी तांकां बेगीनच्या बेगीन वॉल एक सायड पडला फूल तेंची इमिजिएटली करता आनी फाल्यां परत फॉलोअप करतलो तलाटी कितें रिपोर्ट केला तो. आनी कलेक्टरान म्हाका एश्युरन्स दिला की आमी बेगीनच्या बेगीन हें कॉम्पेन्सेशन हांवें दोन सकाळी फोन केला आतांय फोन केला कलेक्टराक. सो कलेक्टरान म्हाका आमकां एश्युरन्स दिला की इमिजिएटली आपूण डेप्युटी कलेक्टराक धाडटलो हे सगळे रिपोर्ट आनी बेगीनच्या बेगीन कॉम्पेन्सेशन तांकां मेळटलें. ओके थँक्यू. कितें जालें मातशें सांग आमकां. आमी सकाळीं येयले तेन्ना वणत एक पारो आमचो मोडलेलो सकाळीं आनी आमी एक दिगी लावन गेले म्हणल्यार रोखडोच एक देव वर भितर दुसरो सगळो कंप्लीट कोसळ्ळी. घरान कोण आशिल्ले? घरा आमी भायर येयले तेन्नाच. हय एक्चुली हांगा रावता हय सामान आमी थोडेच पयलीं कुशीन काडलें आनी कितल्या भायर गेले म्हणल्यार तितल्याच कोसळ्ळी. कितल्यांक सुमार सकाळीं? सकाळीं 9 मागीर पयलीं सकाळीं 7 सुमार एक पयलो कोसळ्ळो अर्दी कोसळ्ळी. मागीर आमी सगळें सामान थोडें कुशीन काडलें तितलें सगळें कंप्लीट कोसळ्ळी. पावसान पयलीं फूग बीन येयल्ली ना अकस्मात म्हणल्यार तुमकां गोंयच्यान कितें खूब बी येयल्यार कोण. आनी हो कितें देवाचो रूम तुमगेलो? देवाचो रूम आमचो सगळो. पण तुमी हांगा तेन्ना कोण नाशिल्ले दिसता? तेन्नाच आमी भायर आशिल्ले गेल्ली. भायर आशिल्ले. हो कितले अशें लुकसाण जालां आसतलें तुमकां हें आतां? अंदाज सांगो शेकार पण फूल कंप्लीट गेले सगळें. कितलो लोक रावता घरान? आमी घरा 3 भाव सगळे. पण हरशीं हांगासर यो वच आसता तुमच्या ह्या रुमान? कंप्लीट चालू आसता. कितल्या म्हाजी भयण ती हांगा बसताली ती तेन्नाच दुकानार गेली सामान हाडपाक. म्हणजे त्या टायमारूच म्हाका दिसता पडले. कोणाक कळयल्लें बी कोणी? ना कोणाक कळना. कितले तेंप जातले घरा तुमी गेले आतां? निदान 65 वर्सां. म्हणल्यार पयलींची मातयेची ओडची तश्योच आसा. मदीं तुमी हें करूं नासले? ना काय करूं. हांगाच तर गणपती पुजताले तुमी? हांगाच गणपती पुजता. म्हणजे आतां तुमकां बेगीनच्या बेगीन ते बांदून बेगीनचे बेगीन बांदूंक जाय आमकां ते गणपती आमी हांगाच पुजता. आतां सरपंच पंच कोण पळोवन गेले तुमचे? तलाटी येवन गेलो आनी पंच येवन गेले. पळोवन गेले. हय हांव सरकारा कडेन मागता हें आमचें घर मोडलां आनी हे दिसभर आमची देवाची कूड ती बेगीनचे बेगीन आमकां बांदून दिवची अशें हांव सरकारा कडेन मागता. तुजें नांव? म्हाजें नांव रामदास पांडुरंग नायक. तुजें अशें हें कितें बिजनेस कितें म्हणल्यार काम? म्हाजें काम हॉटेलाचें. हॉटेलाचेर? तुमचें हॉटेला? हय आसा. म्हणल्यार रेवेन्यू तोच हॉटेलाचेरूच सगळें डिपेंड? हॉटेलाचेर चलयता. बारीकशें हॉटेल आसा तेजेर आमकां चलता. केन्ना आमकां 12:30 म्हटल्यार कळ्ळें की हांगा हॉल कॉलेप्स जालें म्हणून. सो आनी तेजे पयलीं आमी येवचे पयलीं हांगा तलाटी येवन रिपोर्ट करून गेल्लें.
सो हांव आनी सरपंचान 1-2 म्हटल्यार फोन केल्ली. सो सेक्रेटरी कडेन उलयलां आनी आतां आमचे रितेश सर एक्स चेअरपर्सन आनी आतांचे कावन्सिलर तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें तसो सो तेंच्यांनी सांगलां की सगळे कितें मदत करपाची आसा ती करची आमी. तुला पंचायतीनसून जें कितें मेळपाचें आहा तें तुमी हय आनी सेक्रेटरी कडेन उलयलां, सरपंचा कडेन उलयलां की तेंकां कितली जाता तितली मदत करया म्हणून. थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.